पवित्र सातोल्यांतलो बेरेस्तार सांजेचे मीस सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप आवेर्सवोर 12 वोळी 1-8 आनी 11-14. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हटलें, सगळ्या म्हयन्यामध्ये हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात. ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनवार सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनवाराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनवाराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. बेगीन तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशांक तशें मनजातीक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानान एक परब कशी संबरपतल्यात संस्थेचे संस्थेक. देवाचें उतोरें. अंतर्गीत. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळे मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताजे परजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. दुसरें वाचप. भाग्योन पावलोन कोरींतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. आवेस्वोर 11 वोळी 23-26. बाबा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिंकोण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मुडलो आनी म्हटलें,
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची। हे म्हज्या उगडासाक करात। तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हटलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार। तुमी तांतलें पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात। देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी हे पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात। देवाचें उतोरें। उद्गार। हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता। हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात। शुभ वर्तमान। जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हवेस्वर 13 व्हडली 1-15। पास्कांचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो। ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो। तांचे रातचें जेवण चलतालें। जेजू गात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मोनांत घाल्लें। बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां। आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो। उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो। तो शिमा पेद्रू सोरशी गेलो। पेद्रून ताका म्हटलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाल केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजोना, पूण मागीर समजतलें। पेद्रून ताका म्हटलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना। जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना। शिमा पेद्रून परतिपाल केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव। जेजून ताका म्हटलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोल आसा। तुमी तर नितोल आसात, पूण सगले नात। आपणाचो गात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो, त्या पासत ताणें म्हटलें, सगले तुमी नितोल नात। तांचे पांय धुवन जातूच आपल्या आंगोसरां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो। ताणें म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी। म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय। हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने।